पेरजंत 15,000 रुपये. शीला लोबो वालेन्सिया 'पॉल अँटनी पेरेरा रुजाई, सिसिलिया आणि कॉन्फ्रेड गोवियस मिलाग्रिस, डॅरल सब्रिना गोन्झाल्विस बेजय, फेस्ता खातीर हेर दान दिल्ले सुनील डिसोजा आंजेलोरू, शैलेश डिसोजा आंजेलोरू, ऑल्विन नोरीन आणि कुटाम जेप्पू. आईच्या फेस्ताचे पोषक स्पॉन्सर्स नेस्लिन मास्करेनस बीजे स्टेजीर घाल्ल्या फ्लेक्साक दान दिल्लें. मिस्टर डॉल्पी डिसिल्वा आणि कुटाम कुलशेखर उंडे ब्रेड दान दिल्ले. रिचर्ड रोड्रिगस वेलंकनी कंस्ट्रक्शन केलाराय लाइटिंगाक दान दिल्ले. पेर्मनूर टाउन डेनिस हेलेन डिसोजा हॅरी डिसोजा फुलांक दान दिल्ले. क्लॅरन्स विल्मा लोबो ओब्जोरू थंड पिवानाक दान दिल्ले. देव बरें करूं. वाती वांटिल्ल्या बेसाहेबाक देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी तशेंच कोणी वाती व्हरूंक येवना जाल्यार आमच्या दफ्तराक येवन फाल्यां तावन केदाळे तुमी व्हरी येता.
विषय सा अंतोनीच्या देखीन बगेवून जावया. देव बरी सांज दिवन तुमकां. मोगाच्यानो सा अंतोनीचे रेलिके फेस्त वा सा अंतोनीच्या जिबेचे फेस्त करूंक ह्या मिलार फिरगेजीच्या उक्त्या मैदानार आमी जमल्या. सा अंतोनीची प्रमुख रेलीक म्हळ्यार कुसाडाई देका नातलेली ताची जीब आतां पद्वा शहरांत आसा. आपणाची जीब सा अंतोनीन क्रिस्ताक समर्पून दिल्ली. त्या जिबेन देवाची स्तुती केल्ली आनी सुवार्ता परगट केल्ली. ह्या वर्त्या भगवंताची दबाजीक परब आमी संभ्रमतना ताच्या भगवनपणाच्या जिणे विशयान समजून देवाक मनवल्लीं जावन जियेवया. आमच्या बोवारी माय मोगाची असर्यां करया. ह्या मिसाचें प्रधान याजक जावन आज मीस भेटोवच्या आमच्या मोगाळ विश्रांत गवळीक बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोज हांकां आनी तांचे संगी सहा भेटोवणी करच्या सर याजकांक मोगासो आनी मानासो येवकार मागता. सा अंतोनीच्या मजतीन समर्पण केल्ल्या सर उपकारांक हे अर्गां बलिदान भेटोवया. आतां सगळीं उबी रावून प्रवेश गीत गावया. महिमा
तुका हसून नावाचे भाग्यवंते आम्हा सर्वांचे महिमा महिमा तुका बापा महिमा महिमा ख्रिस्ताराया महिमा महिमा परक्लिता महिमा प्रिय देवा. ओळ इस्लान मस्त जागो आसात शहरां खाली आसात स्वयंसेवकांनी आयिल्ले बरीच लोकांक त्या वाटेन धाडचे नातर येणे बसल्यान बॅलन्स मेळना देखून आयिल्ल्यांक दयेकन तिसल्यान धाडचे आनी लोकांनी सहकार दिवन तेणे येवन बसचे इतल्या खुशी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक तरान सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो आज हांगासर आमी सांत आंतोनीच्या रेलिकेची दबाजीक परब आचरण करूंक हांगासर ह्या उक्त्या मैदानार हजर आसा. कोरोना पिड्याचे व्हायरसाचे येणे तेणे आसल्यारय तुमी धैर्य घेवन देवाचेर पातयेवन सांत आंतोनीच्या मजतीचेर पातयेवन हांगासर आसात. तुमची पातयेनी खंडीत जावन देव मेसवता. सांत आंतोनीक प्रत्येक तरान तो तुमचो मान तुमी दिवचो तो मानून घेता आनी तुमकां तो राखता म्हूण आमी खंडीत सांगयत. मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सांत आंतोन ताच्या रेलिकेची परब ही पूण रेलिकेची परब म्हणटा आसतना सांत आंतोनीकच आमी मान करची ही परब. ताची रेलीक ताची जीब तुमकां खंडीत कळीत आसा 32 वर्सां ती रेलीक ताची कूड उक्ती करता आसतना ती जीब कांयच कुसोंक नातली जीव जीव म्हणल्यार बरी आसली आनी तें फेस्त तें अजाप ताचें थंय देवान केल्लें तें आमी उडासा काडटा आनी त्या रेलिकेचें फेस्त आमी कर्ण सांत आंतोनीक मान सांत आंतोनीची मजत आमी घेवंक हांगासर आयल्या. सांत आंतोन तुमकां सदांच तुमच्यो गरजो तुमच्यो विनती तो जारी करूं दी. गरजो तुमी हाडून आयल्यात त्यो गरजो तो तुमकां सुदारसूं दी आनी कितें तुमी आशेतात तें सोम्या कडेन मागोन तो तुमकां मेळाशें करून दी म्हणून आयच्या दिसा ह्या फेस्ता दिसा आमी मागता आनी अशें सांत आंतोनीची मजत सदांच आमकां आदार जावं दी म्हणून आमच्या आशा आनी आमचें मागणें. हे मिसाचें बलिदान देवाक मानवोवच्या खातीर आमी भेटयता. फोव त्या तरान तें भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखुया. देवाची काकूळट आनी बोगसाणें मागोन नितळ काळजान आनी मनान हें बलिदान भेटोवंक तयार जावया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो पुण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत म्हज्यो सदांच उपकार कोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
तो बंदूक काडटा आनी दोगांक लगाड ताका सवालां घालता आसतना तूं तें म्हणटा आसतनाच तो बंदूक काडटा आनी दोगांक लगाड काडटा तो तिसरो कितें करता कितें करता
मिशनरी स्पेनांतावन तवळ अर्दें स्पेन सुलतानाच्या अधीन आशिल्लें आनी स्पेनांतावन तांणी मोरोक्कोक वचूंक आशिल्लें आनी तशें वेता आसतना तांणी तांच्या कोवेंतांत येवन तांणी इल्लो विशय घेतलो आनी तवळ सांत आंतोन तवळ थंय आसलो तांचे लागीं उलयलो तांचे विशयान आयकलें आनी कितें ताका अजाप जालें उरल्या विविध विविध जाग्यांनी मिशनरीक धाडटा आसतना कोणीय सांगूं ना आंतोन जायसय म्हणून निमाणें तांकां खबर मेळटा आंतोन जावन उरल्या विविध विविध जाग्यांनी मिशनरीक धाडटा आसतना कोणीय सांगूं ना म्हाका आंतोन जायसय म्हणून निमाणें तांकां खबर मेळटा आंतोन जावन आसा एक याजक तशें म्हणून एकलो म्हणटा वण्णी तो म्हणजे सांगाता येवं दी म्हणून भगवान आंतोनीक आपोवन व्हरता आनी उपरांत तो मोरोक्को वेता एक मार्तीर जायजे म्हणून बायसरलो आंतोन मोरोक्को वेता आसतना थंयसर तो पिडेन पडटा आपणातान कितेंच करूंक जायना म्हणून तो निर्बल जाता ताची भलायकी इतली पाड जाता की ताच्या जिणयेंत ताणें आशेवन आशिल्लें तें मार्तीरपणाचो कुरव ताका मेळना जाता आपल्या वडिलांक बरोवन तो फाटीं येता फाटीं येवन तो आसता आसतना ल्हानशा एका घरांत फ्रांसिस्कन भावां सांगता जी येता आनी थंय तावन ताका अनेका जाग्यार धाडटात थंयसर कुजनांत काम करता आयदनां धुता मिसां भेटयता पळया भगवंत आंतोन भगवंत जाल्ली वाट आनी त्या दिसा दिल्लो ताणें प्रसंग सर्वांची मनां जिखता आनी उपरांत तो फ्रांसाक येता पदवांत पदवाच्या विधेयपणाची कलतेपणाची जिणी जियोन तो जेन्ना अगोस्तीन मेळा तावन फ्रांसिस्कन मेळाक आयलो ताणें कोणायकी सांगोना आपूण कोण आपूण कितें करतालो कितेंच सांगनासतना मौनपणी तो जियेलो मोगाचें नांव आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें एझेकियल प्रवादीच्या जिवितांत तशेंच घडटा तो बाबिलोनाक ताका उखलून व्हरतात कित्याक जेरुजालेमाचेर दाड घाल्लो नेबुकदनेझर थोड्यांक जेरुजालेमांत हांगा बाबिलोनाक आपोवन व्हरता आसतना एझेकियलाकी आपोवन येल्लें थंयसर तो प्रवाद करून सुरू करता आपल्या गांवांनी बागार परकी गांवांत तो प्रवाद करून सुरू करता असले जियेल्लो एझेकियल प्रवादी म्हणटा केवल देव जावन आसा आमचो बरो गवळी केवल देवा तावन मात्र आमकां संरक्षण मेळटा कित्याक कसो गवळी शेळ्यांक सोदून मात्र आमकां संरक्षण मेळटा कित्याक कसो गवळी शेळ्यांक सोदून काडटा तांचें पोलन पोशण करता आनी प्रत्येक जावन तांकां तो मोगान पळयता तवळ मात्र आमी शाबीत उरता तांकां तो मोगान पळयता तवळ मात्र आमी शाबीत उरता पेद्रूक जेजून सांगलेलीं उतरां म्हज्या शेळ्यांक सरय एक बरो गवळी जावन आसलो जेजू आमकां गवळी जावन आपोस्तलांक धाडटा आनी निमाणें तो सर्गार सोडून वता आसतना म्हणटा वसा आनी सोमेस परजांचे शिस करा म्हणजे आमी कितें करूंक जाय भगवंत आंतोन देवाची वाट सोदून विविध जाग्यांनी गेलो पूण बऱ्या गवळ्यान ताची सदांच जतन केली आनी निमाणें तो
जें कितें ताणें आशेल्लें ताका मेळनासतना जाल्यार भाग्यवंत जावन अंतरलो. तर भाग्यवंतपणाची वाट कशी आसा ती एक वाट विचित्र. आमी चिंतले बरी न्ही, आमच्या साद्या जिणयेंत ती आमी भाग्यवंत जावयेत. कशें पळया, कोण मार्तीर जावंक आशेलो ताका मार्तीर जावंक मेळना. कोण मार्तीर जावंक चिंतिनातलो युसूफ गोगा तो मार्तीर जालो. कोण आंतोन कोण जुजे. आंतोन प्रसंगदार असर्यांगार नावार्दीक, पूण जुजे एक शब्द उलोवना. जुजेन एक असर्या केल्लें आमी पळोवना, स्वप्नां पडलीं ताका. आनी तोय भाग्यवंत जालो. ही जावन आसा पवित्र सभेची वाट, पवित्रत्म्यान पवित्र सभेक दाखोवन दिवची वाट. तर मोगाचे न्हू, आमी एक संगत उडास करूंक जाय. आमी कशें भाग्यवंत जावचें आमच्या सदांच्या जिवितांत. खंडीत जावन इगज मतेंत आमी जायतीं निदर्शनां पळयता भाग्यवंत मनशांची. आनी भाग्यवंत अंतोनी भाग्यवंत जुजे म्हणलें बरी, आमच्याच गांवांत आशिल्ली आसा भाग्यवंत मदर तेरेसा. दुबळ्या धाकट्या सांगाता, खोटकारा सांगाता वावरन ती भाग्यवंत जाली. आनी एक आसा जेजूचे ल्हान फूल तेरेस, कोवेंताच्या 4 वणती भितर रावन ती भाग्यवंत जाली. विचित्र मांडावळ देवाची. तर आमी कशें भाग्यवंत जावयेत. आतांचो पापा फ्रांसीस ताणें 2 वर्सां आदीं आमकां दिल्लें पत्र गावदेते एत एझुल्ताते, संतोष आनी उल्हास पावा. तातूंत तो बापूर बायन अशें सांगता, आमी कशें भाग्यवंत जावयेत. सोंसणिकायेन आमच्या कुटुंबांत जियोवन वडिलांनी भुरग्यां सांगता, भुरग्यांनी वडिलां सांगता जियोवचें. आमच्या वावरा जाग्यार नितीन शांतीन वावरून दिसपडतो ग्रास सोडून कोणाकच कितेंच अन्याय करिनासतना जियोवन आमी भाग्यवंत जावयेत. दुबळ्यांची कश्टतल्यांची सेवा करचो अवकाश आसतना सांडिनासतना तवळ आमी भाग्यवंत जावयेत. तर मोगाचे न्हू, भाग्यवंत जावची वाट असर्या आनी प्रसंग दिवन न्ही, बगार आमच्या साद्या जिणयेंत. आमी पळयता आज हांगासर आमी विविध कालेतीचो लोक आसा, विविध वावर आमी करता, विविध कुटुंबांनी आमी जियेता. तर आमच्या कुटुंबांनी आमी जियेत आसतना आमी भाग्यवंत जावयेत. साद्यापणान, कलतेपणान, विधेयपणान कशें अंतोन जियेलो गी तशें आमी जियोवन भाग्यवंत जावया. जेजू आमकां सांगता, संवसार सरा पर्यान हांव तुमचे सांगता आसतलो. जेजूची निमाणी उतरां ही आमी जाणा आसा, खुर्सारता निमाणी उतरां आमी लेगलता, पूण जेजूचे मिसांव ह्या संवसारांत आखेर जालें. खंडीत जावन उपरांत तो सावलाक दिश्टी पडटना उलयता, तरी ताचे मिसांव आखेर जावचो वेळ हो ताणें सर्गार सोडून वचे आदीं म्हणल्यार निमाण्या उतराचो निमाणो वांटो जावन आसा, हांव तुमच्या सांगता आसतलो. आमच्या सांगता कोणी म्हणी आसा जे म्हण आमकां आशा. एकसुरपणान जिवंक आमकां कोणाकच आशा ना. आदल्या वर्सा कोरोना पिडा आयिल्ल्या वेळार जायत्या लोकांक कश्ट मारले. कित्याक कोणायकी पिडा आयिल्ल्या म्हणल्यार कुडले आमी तांकां एकसुरपणान दवरचें पडटलें. आनी जायते फावटी लोक एकसुरपणांतच अंतरलो. तांकां तांच्या निमाण्या घडये कोणूच ना जाली. तितले मात्र न्ही, मेल्या उपरांत तांकां निके पितानाय जायत्या लोकांक वचूंक अवकाश मेळोना. पूण जेजू आमकां सांगता, हांव तुमच्या सांगता आसतलो. ही जावन आसात निमाणी जेजूची उतरां. जर तर हे आमी जाणा जाता तवळ खंडीत जावन आमच्या साद्या जिणेंत भाग्यवंत जावंक आमकां फावो जातलें. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप सदां आनी सर्वदा. दयकन उबी रावा. देव आमचो मोगाळ बाप, तो आमकां राखता, तो आमकां पोसता, तो आमकां सांबाळटा. जेजून आमकां
बापाकडे मागोंक सांगला. आमची देखून मागणी आमच्यो गरजो देवाक आमच्या बापाक आमी भेटोवया. ताची बेसावां आमी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वावराचेर समेस्तांचेर आमी मागून घेवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, पवित्र सभेच्या सर मोणयारांनी बगेवंतपणान जियोवन क्रिस्ताक सदांच विश्वासी रावून ताची वळख मोग आनी काकूट अख्ख्या संवसाराक दिवंक उर्बेन बर म्हूण आमी मागता. जवाब बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या देशाचे आडलते चलोवच्या राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी लोकांच्या उदरगते खातीर वावरूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. तरावळ समस्यांक संपडोवन निर्गतीक जाल्ल्या सबार भाव भयणींक वस्ती करूंक संत आंतोनीचो अस्रो फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या अस्र्याच्या सर निवासींक बरी भलायकी, मतीक समाधान आनी तुजें संगतपण दी म्हूण मागता. सांत आंतोन अस्रांत सेवा दिवच्या येजकांक आनी वावरड्यांक अस्र्याच्या निवासींची सेवा करूंक आनी तांच्या गरजांक पावोवंक उर्बा दी म्हूण मागता. आसऱ्यांत वस्ती करतल्या निवासीच्या पोशणाक आनी दिसपडत्या गरजांक उदार मनान दान दिल्ल्या सर्व दानींचेर आनी हितैशींचेर तुजी आशिर्वादां वोत आनी तांच्यो सर्वांच्यो विनवण्यो मानून घे म्हूण मागता. संवसारी अभिलाशांक संपडोवन आनी आत्मीक जिविताची जर होगडावन घेवन निराशीपणान जियेवच्यांनी भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलून रुपांतर जायशें कर म्हूण मागता. ह्या फेस्ताचो संभ्रम आचरण करूंक हांगासर आयिल्ल्या याजकांचेर हाताक हात दिवन वावर केल्ल्या सर्व हितचिंतकांचेर दानींचेर आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां वोत म्हूण मागता. भोव मोगाळ बापा, जायत्यो गरजो मागणी आशा आमकां आसा जाल्यार थोड्यो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. त्यो तूं दयेन मानून घे. ताचे सवय हर एकल्याच्या आमच्या काळजांत आसच्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी काळजांतावनूच आमी तुका भेटयता. ती तूं स्विकार कर. आमी सदांच तुज्या मोगांत आनी पेल्याच्या सेवेंत वाडोवंक गरजाची कृपा आमकां दी. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आयिल्ल्या सांत आंतोनीक मान करूंक आयिल्ल्या सर भक्तिकांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. कितें तांची आशा आसा ती तांकां तूं दयेन फावो कर, लाभाशें कर. अशें आमी तुज्या बेसावांनी सदांच संतोशान आमची जिणी आमी जियोंक समाधानेन आमचें हें जिणयेचें पैन मुंदोलून व्हरोंक आमकां तुजी कृपा आदार दी. ही मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुका
क्रिस्ताच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मात्रतान क्रिस्ताच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मात्रतान क्रिस्ताच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मात्रतान क्रिस्ताच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मात्रतान क्रिस्ताच्या अर्पुंच्या तुका हाडून आयल्या मुंडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मात्रतान क्रिस्ताच्या म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाट्य पुस्तकाच्या आगावाक सर्वेस्वर मानले. सर्व पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पून तुजे थोरपण आमी मानून घेता आनी तुजे मुखार सरपटोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगांत जीवन संवसाराची सोटणीक जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुर्यावोन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Darbarazo serves patron, Sargani sonsa parla tuja, Alai Baba, Om Sari Tutaje, Om Sari Tutaje, Serves porace navi, Yeta takaje, Om Sari Tutaje, Om Sari Tutaje. कंसेक्रा सवाचो वेळ वो बो पवित्र वेळ व्हडा भक्तीपणान आमी हातूं भाग घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोक्षाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut pergetuya. Somnia
जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा आमचे सडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसुल्ल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी श्रगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत आंवकार मरयेच्या तिच्या पती सांजुजेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सांकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या प्रधान गोवळी लुईस पाऊल सोजो आनी तांच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाते ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजीर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मोयपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत आमचो दीस मोठो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर
परमेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवोडकी पृथ्वीरानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काबूल देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काबूल देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी पळयावो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं सर्व आज सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या देवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಇತರರು ತಾವು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು थोडी सिस्टरां असल्यार कुमगार वांटू फॅकल्टी आसली दयेकर मुखार सिस्टर्स जिविताच्या मूल्या तुये काळजांत मोच्या भावार्थाच्या पैना सामोजो वोडादा
Jesus somia tu ye karzan moja jiye jivitacha mulia tu ye karzan moja kawartacha poina Samoso morada Sagoto curveso Curvoso patyaso Tuka kolsat manda Ular jivan zaga Dan Jesus somya tu ye Karzan moja jiye Dan Jesus somya tu ye Karzan moja jiye Jauhnya tu ye karzan moja kamata japoina samozo morada jivita jauhnya tu ye karzan moja Poina Samozo morada Somya Mata
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सर्व भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुडायेन आमच्या भावां भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दयकान बस. आज आमकां सगळ्यांक सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक वर्त्या संतोशाचो दीस. कोरोना पुरतें वचूंक ना तरी पूण ताजे इड्यांती तुमी इतल्या व्हड संख्यान ह्या संभ्रमाच्या मिसाक आयल्यात. पयल्यान पयलें सांत आंतोनो देवान पवित्र सभेक फावो केल्लें एक वर्तें देणें. असर्यंगार आनी सांगात आस वर्तो प्रसंगदार. ताच्या मजतीन संवसाराचेर आनी तशेंच हांगासर मंगळुरांत जायत्या जाणांक जात कात लेखी नासतना गांवांत परगांवांत म्हणून पळयनासतना साबार उपकार मेळ्ळ्यात. फाटल्या 123 वर्सांनी हजारो लोकांक जायते उपकार मेळ्ळ्यात. देखून आज आमी देवाक अर्गां दिवचो दीस. ताच्या मजतीन भक्तिकांक आनी सगळ्यांक लाभलेल्या उपकारां खातीर. असल्या ह्या बागी दिसा आमच्या मदें हांगासर हे संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटयल्लो आमचो आदलो गुवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावलो सोजो. हर एक वर्सा 2 फेस्तां तो प्रधान याजाक जावन येतलो आनी तशेंच हांव न्हू ह्या मिसाचे प्रधान याजाक जावच्या खातीर तांच्या लागीं विचारल्या वेळार वर्त्या संतोशान आमचे आपोवणे स्विकार करून ते आयल्यात. आनी सांगात आस आमच्या आसऱ्याचेर आजुनी वर्तो अभिमान तांकां आसा. तांच्या वेळा मदें थोडे फावटी आमच्या आसऱ्याक ते येतात आनी सांगात आस आमकां उत्तेजनी दितात आतांय. आनी ह्या वेळार तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आमच्या गवळी बापांनी अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोज हांणी आमकां मार्गदर्शन दिवन आमच्या आसऱ्याक पुरतो पाठिंबो दिवन आतांय आमचेर अभिमान दवरून आयिल्ल्या तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या ह्या निवृत्त जिवनांत तांकां बरी भलायकी समाधान आनी संतोश भरीत जिवन ते एक सगळ्यांक प्रेरण. निवृत्त जाल्यारय सुटसुडीत आसात. केदाळाय तोंडाचेर हांसो आसा आनी देखून त्या हांस्या वरवीं जायत्या जाणांक सुटसुडीत जावंक प्रेरण मेळटा. जबाबदारी आसतनाय हांसून आसले आतांय ते हांसून आसात. देखून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां बरी भलायकी समाधान तुमकां मागतात. देव बरें करूं. ह्या मिसाचे 6 भेटवणी करूंक जायते याजाक हांगासर आसात. थोड्यांक येवंक जावंक ना कित्याक म्हळ्यार एका पाद्र्याबाची आवय सरल्या सिद्धा काडटे त्या मोरण्याक ते पावल्यात. पूण जाल्यारय हांगासर जायते याजाक आयल्यात. तांकां समेस्तांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. फादर रॉकविन पिंटो सेमिनारींत प्राध्यापक ताच्या लागीं आमी आयच्या दिसाचो शर्मांव सांगो विचारल्याक कुशेन ओपून आनी तांणी प्रवचन करतना आमकां कळटा काय म्हळ्यार सबार संगती येणे तेणे आरावन तांणी सांत आंतोनीच्या जिणयेचेर परत एक झळक घालना आमकां बहुतीम प्रसंग दिला. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर रॉकविन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर वयर येता आसतना प्रवेश गीत गावन बिसायबान विचारलें हें कोयार खंयचें गे म्हणून सांगल्यार प्रवेश गितांत कळ्ळें कारण म्हणून सर हें कांतारां बरीं आसात आनी कोयार बरें आसा म्हणून हांवें म्हळें हें सायमान मेस्त्रीन तयार केल्लें म्हणून.
आणि सगळ्यांकी ಒಟ್ಟು घालून सभार दिसतावन ताणें मिनात काडल्या आणि फाटल्या 9 दिसांनी एका दिसा एक फिरगजीच्या कोयाराक आणि काल आणि पोरू 2 दीस धार्मीक भयणीक आपोवन हाडून ताणें आमकां नोवेनाच्या दिसांनी भोव अपुरबायचें कोयर वदाकसून दिलां. सायमन आनी तुज्या सगळ्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. हे फेस्त आसा करूंक तुमचो वर्तो सहकार आनी आदार मुद्दम फिरजेंत आनी तशेंच आयटम स्पॉन्सर करन तुमी हे फेस्त करूंक आमकां आदार दिला. हांवें सांगलें कोरोना वेळ आनी तातूंत सगळ्यांकी मस्तो कश्ट पूण तुमकां कितें जाता तें तुमी दिव येता म्हणून आनी जायत्या जाणांनी उदार मनान पिरजेंत आनी तशेंच मुद्दम आनी ताज्या उपरांत आयटम स्पॉन्सर अशें दिवन हे फेस्त करूंक आदार दिला. तुमी ह्या फेस्ताच्या वेळार आनी तशेंच वर्सां मदीं मस्त उदारपणान आमच्या आसऱ्याक दान दितात आनी त्या देखून आमी आसऱ्यांत ह्या इतल्या जाणांक तांकां जतन घेवंक साध्य जाता. येदोळ पर्यंत आमच्या लागीं 400 जाणां आसलीं. आतां आमी एक नवें घर केलां. मानसीक अस्वस्थ आशिल्ल्यांक 100 लोकांचे लागीं 450 लोक आतां आसा. तांचे पैकी निवासी आसात आनी ताजे उपरांत मानसीक अस्वस्थ आशिल्ले आसात. आनी तुमी पळयतात आज हांगासर आशिल्ले स्वयंसेवक ती सुमार 102 स्टुडंट्स आमच्या लागीं आसात. वेगवेगळ्या गांवांतावन आयलीं. कासरगोड, हासन, बिदर, कारवार अशें म्हूण सांगल्यार शिकप करतात पूण भायर रावचे जाल्यार भारी त्रास तांकां PG जावन रावंक मस्त खर्च जाता. देखून तांणी विचारलेल्या वेळार आमी आसऱ्यांत तांकां रावंक आनी जेवणाची वेवस्था केल्या आनी भोव खुशालकायेन ते आसात. संतोशान आज सांत आंतोनीचें बॅज कॉलर घालून ती सेवा करन आसात. आनी ताका देखून तांकां सगळ्यांक पळोवच्या खातीर तुमच्या समेस्तांचो सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचो आनी तशेंच दानीचो हांव काळजांतान उपकार बावडटा आमच्या आसऱ्याच्या निवासीच्या नांवान फादर आल्बन आनी फादर रोशनाच्या नांवान आनी तुमकां देव बरें करूं म्हूण सांगून सांत आंतोनीच्या मजतीन दिसपडते देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. तुमकां सगळ्यांकी देव बरें करूं. आज आमकां बरी सेवा दिल्या स्वयंसेवकांनी आमच्या भुरग्यांनी आनी तशेंच हेर स्वयंसेवक सुरवेर नातिल्ले पूण सोकास एक पंगड बांदून आयलो आनी आतां ते भोव बऱ्या रितीन सेवा दितात. पयलेच्या वर्सा केल्लें कळितात देखून बरें करून मांडून हाडटात. हर एकी ल्हानशे संगती सकडी सुरू जावन अखेर पर्यंत. हांव कोणाचें नांव सांगना कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी बरी सेवा दिल्या आनी त्या देखून सकड स्वयंसेवकांक ह्या संदर्भाचेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. ಆರಕ್ಷಕ ದಳದವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತ ಆಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬರುವಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಿಲಾರ್ ಚರ್ಚ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆದರೂ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಗಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಧಾರವಾದೀತು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಆರಕ್ಷಕ ದಳದವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಹನದ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಾದಂಥ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಅನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನೊವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. आता
गोवळी बाप हांगासर एक बॉक्स ब्रेड दवरल्यात ताचेर आशिर्वाद घालतलो आनी सांगात तुमच्या ब्लॉका लागीं ब्रेड दवरल्यात बिसायब आशिर्वाद घालता आसतना ह्या बॉक्साचेर आसलेल्या ब्रेडांचेर सगळ्यांनी बिसायब आशिर्वाद घालता मागता आनी देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांनी पडता आनी त्या उपरांत तुमकां आमचे स्वयंसेवक ब्रेड वांटतले आनी त्या उपरांत संभ्रामीक आशिर्वाद दिल्या उपरांत फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस सांजुजे सेमिनारी जेप्पो हांगाचो विगार तो कोरोना पिडे वरवीं कश्टल्ल्या संवसाराक मागणें सोलोवन व्हरतलो तुमी उडास करी येता गेल्या त्या वर्सा कोरोना येता म्हूण कळ्ळें तक्षणा आमी हांगासर कोरोना वेच्या खातीर देवान दया करन ही कोरोना पिडा वेच्या खातीर हांगासर मागणें चलिल्लें वातिकान घेवन आनी आतां आमी पळयता सादारण तें निवोन आयलां पुरतें वचोना ताका वॅक्सीन मेळ्ळां म्हणटात पूण आमी आज परत्यान ह्या फावटी सांत आंतोनीच्या मजतीन देवा लागीं मागचें ही कोरोना पिडा संपूर्ण रितीन वचोवंक आनी लोकांक विथ कॉन्फिडन्स धैर्यान जिवोवंक साध्य जावच्या खातीर मागणें आसतलें आनी ताजे फुडें एक ल्हानशी तिळसोण कितें म्हूण सांगल्यार विजया कर्नाटका पेपर हांणी तांचे इतल्याकच प्रायोजक संपर्क करन कॉन्टॅक्ट करन एडवर्टिजमेंट कान घेवन तांणी तांच्या इतल्याकच आमच्या ह्या फेस्ता विशयांत सांत आंतोनच्या आसऱ्या विशयांत एक सप्लिमेंटरी तांणी हें काडलां आनी थंयसर भायर येता आसतना तुमकां ते पेपर दितले दयेकन घेयात आनी आमच्या आसऱ्याच्या विशयांत आनी ह्या फेस्ताच्या विशयांत माहेत आपटलेलें लेखन थंयसर आसा परतेने फावटी हाच्या उपरांतली संगती हांव तुमकां सांगता गोवळी बाप ब्रेडाचेर आशिर्वाद घालतलो आनी त्या उपरांत ब्रेड वांटतले आनी ताजे उपरांत वाती तुमकां ताजे उपरांत आशिर्वाद दितलो बिसायब संभ्रामीक आशिर्वाद त्या उपरांत वाती वांटतले आनी फादर क्लिफर्ड हे मागणें सोलोवन व्हरतलो कोरोना पिडा संवसारांतून नपयस जावच्या खातीर देव बरें करूं थँक्यू एक गरजेची तिळसोणी विसरून गेलो ते काय म्हणून सांगल्यार आमी हांगासर हर एका मंगळारा नोवेन चलोवन व्हरता आनी वर्सांत 2 फावटी फेस्तां आचरण करता आनी त्या वेळार आमकां हांगाच्या पाद्र्याबांचो सहकार वर्तो जावन आसा ह्या फावटी फादर बोनावेंचर तो विगार जावन आयल्या उपरांत कले विसारल्यार उक्त्या मनान आनी पुरतो सहकार तो दिता आज वडोल हांवें तिळसिल्या प्रमाणे सिद्ध काट्यांत सरली अंतरलेली स्त्री ताच्या सांगाती पाद्र्याबाची आवय देखून पाटी येता आसतना इल्लोसो वेळ जावंक पुरो म्हणटालो देखून ह्या संदर्भाचेर हांव हो अवकाश कान घेता हांगाच्या विगारांक सहाय्यकांक आनी सक्कड पाद्राबांक तांणी दिवच्या सहकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तूं आमचो रसनार तुज्या सारक्यान आनी स्वरुपायन आमकां तुवें रस लाय तूं आमचो पोसनार ह्या खातीर आमकां गरज अशें खाण सदांच तूं आमकां दिताय ह्या खातीर बापा आमी तुका अर्गां दिता 12व्या शतमानांत जियल्लो सांत आंतोन तुवें पवित्र सभेक दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा ताच्या जिणयेंत तुवें ताका दिल्लीं देणी सुवार्ता परगट करूंक आनी पयस गेल्ल्या लोकांक पवित्र सभेंतय पाटी हाडूंक ताणें गळशिली ताच्या मजतीन आजुनूय जायतो लोक
बरेपण जोडून आसा. जायत्या लोकांक ताच्या नांवान खाण वखात आसरो मेळटा. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी दिन वाचता. आज ताच्या मनाक हें फेस्त आमी आचरण करतना हांगासर दवरलेल्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. वो उंडो स्विकार करतल्या सांत आंतोनीचे दानींक आनी सर भक्तिकांक बरी भलायकी तूं दी. हे मागणें आमी तुका भेटयता. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. स्वयंसेवकांनी दया करून तुमच्या ब्लॉकांत आसलेल्या भक्तिकांक आतां उंडो मांडचो सगळ्यांक. संभ्रामीक आशिर्वाद जाल्या उपरांत वात खाण घेवन पाद्रा मागणें म्हणटा आनी ताच्या उपरांत रेलिकेचें बेसांव आसा. मागीर तुमी भायर वेता आसतना गेटी लागीं ज्यूस म्हणटात आनी सांगात आस कोणाक ह्या वर्साची कॅलेंडरां मेळूंक ना जाल्यार ती तुमी थंयसर घेवं येता. थंय आसात आनी सांगात आस विजय कर्नाटका पेपरी थंयसर प्रत्यो आसात. स्वयंसेवकांनी तुमच्या लागीं वाती खाण घेवन रेडी जावचें. संभ्रामीक आशिर्वाद जाल्या उपरांत वाती वांडच्यो आनी तशेंच ते पेटोवंक थंयसर कुमो करचें. दयेकन उबी रावा. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचे जीव सगळ्या बऱ्या देण्यांनी तो भरूं. सरनातो सोलो संतोष तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
स्वयंसेवकांनी दया करून वाती वांचो सकाळी आणि तशेंच ते पेटोवंकी आदार दिवचो. व्हॉलंटियर्स ते वाती वांटून तांकां पेटोवन दिवन मागीर सक्कडी मुखार येवन हांगासर लायन करून रावा लोकांच्या मुखार. व्हॉलंटियर्स स्वयंसेवक दयेकन पळया सडाव जावन वाती काणून अशें काणून रावता ती पालवता ती काय करचें म्हळ्यार वात कापपाच्या अर्ध्या काडीच्या भितर ते दळ सोबीत दिसता आनी पालव नासतना रावता. ती वात कापपाच्या अर्ध्याक भितर हाडा पेटयल्या उपरांत. अरे व्हॉलंटियर्स हांगा या मुखार आमची भुरगीं मुखार या व्हॉलंटियर स्टुडंट्स येशीन या मुखार हांगा.
ಕೋವಿಡ್ ಮಾರಕ ರೋಗದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಸಂತ ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 27, ಜಾನ್ 3:27. ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಏನೂ ದಕ್ಕದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 7, ಕೇಳಿರಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ತಟ್ಟಿರಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು, ಹುಡುಕಿರಿ ಸಿಗುವುದು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 37, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನೆಂದೂ ತಳ್ಳಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಲಿ ಸಂತ ಮಾರ್ಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 40, ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದುವೆನು. ಇಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ, ಹೇಳೋಣ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ನಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಧುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಕುಸಿದಿದೆ, ಆದಾಯ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜೀವ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗಲೂ ಈ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುವ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧ ಸಿಗದೆ, ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿರಿ. ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಇದೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮದ್ದಿನಿಂದ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಮದ್ದಿನಿಂದಾಗಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ರವರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಸದಾ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಓ ದೇವರೇ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಿರಿ, ರಕ್ಷಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರಕ್ಷಕ ದಳದವರು, ಸಕಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರು, ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ರೋಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಡದಂತೆ ನಿರಂತರ ಸೇವಾ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷ, ತೃಪ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓ ದೇವರೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಭುವೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ಮೊದಲಿನ ತರಹ ಆರಂಭವಾಗುವಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಕರುಣಾಳು ದೇವರೇ, ಕೋವಿಡ್ ಮದ್ದು, ಈ ಮದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೊರಕುವಂಥವಾಗಲಿ.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಹಣದಾಸೆಗೆ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ NGOಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರದಾನವನ್ನು ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಸ್ವಾಮಿ, NGOಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರದ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆತನದಿಂದ ಸದಾ ದೂರವಿರುವಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸದಾ ಸಾರಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ತರುಣ ತರುಣಿಯರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ದೈನ್ಯತೆ, ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ? ಯಾವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಸಹ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಮಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ 11 ವಾಕ್ಯ 28. ಕಷ್ಟಪಡುವವರು, ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆಂತೇಳಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರಕ ರೋಗದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. जेजूचे नवी असर्यां केल्या सांत अंतोनी वर्त्या भक्ता देवसारांक तुवें धांवडायले पिडेस्तांक तुवें बरें केलें दर्याक सांकळींक तूं फर्मायताय आंधळ्या पांडल्यांक बेऱ्यांक पावताय कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडताय. वर्त्या सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवारां देवसारांनी सरतराची वाशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांच्यो सांकळी तुटोवन पडटात. तोंटे उठोवन चलतात. कुड्डे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडुल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासार नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेणी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागतांव. इतल्या व्हड आशेन आमी मागतांव तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत अंतोनी आमा पासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसांच्या काठी सर पदवेदारांनी सदां जियोवच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक
एक वर तो प्रसंगदार आणि तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतलें सुटाशें आनी सर आमच्या पारकेवण्यांनी तुजी ससाय आमी बोगिशी आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारेफात. आमेन. दयकर नाही का स्वयंसेवकांनी पाठी तुमच्या सेक्टर हवेचे हाका ब्लॉकाक आनी ते मागीर नाही वचनाकात एक घडी ऐका ह्या जाक आनी ताज्या उपरांत गवळी बाप पाटींग गेल्या उपरांत अखेरेचे कंतार म्हणटात ते दाळा मागीर वेचे देखून आतां पयलें ह्या जाकांनी हांगासर आसले गवळी बाप नमस्कार कर कुर्साक पाठी वेतात त्या उपरांत निमाणें गीत गायतात मागीर ते दाळा तुमी वेचे आमसर नाकात सोकास वचा आमसर नाकात थोड्यांनी वचनाकात एक घडी रावा. आलता भुरगे स्वयंसेवकांनी पाठी तुमच्या जाग्यार वेचे वडोल आसले कडेन. Sant'Antoni, quanto tu applicheriani, magdawami canteponi, magoni David Samsoni. तुमकां सगळ्यांकी देव बरें करूं. बऱ्या रितीन सहकार दिल्ल्याक स्वयंसेवक वॉलंटियर्स प्लीज लिसन टू मी. बरें करून तुमी केलां. आतां निमाणें काम केलें म्हळ्यार तुमच्या ब्लॉक लागीं आसलीं कदेलां पुरो सांगाता दवरचें इन 10 minutes टायम 10 मिनटांनी पुरो केर जायचें. तुमच्या ब्लॉक लागीं आसलीं सक्कड कदेलां एका वयर एक दवरून मांडचें. थोडीं जाणां थंयसर करते आसात हेरांय भोव बरें थँक्यू वेरी मच. पळय फास्ट जस्ट इन 10 minutes टायम.